मोपा सनबर्न डेस्टिनेशन जावपाक शकना। थंय पर्यटकांक लागपी आवश्यक अशो साधन सुविधा ना। सनबर्न हो दर्यादेग वाठारांतूच जावपाक जाय अशें आमदार मायकल लोबो म्हणटा। गोंयांत जावपी सनबर्न फेस्टिवल हो आंतरराष्ट्रीय पांवड्यावेलो व्हड इव्हेंट। संवसारभरातले पर्यटक सनबर्नात वांटो घेतात। मात सध्या सनबर्न गोंयच्या खंयच्याच दर्यादेग वाठारांत न्ही, जाल्यार बद्द पेडण्यां मोपा करपाचो विचार आयोजकांनी चलयला। मायकल लोबो म्हणटा सनबर्न खंय दर्यादेग वाठारांतूच जावपाक जाय, मागीर तो उत्तर जाव वा दक्षिण गोंयच्या वाठारांत। मोपा एक सादें रेस्टॉरंट लेगीत ना। सनबर्न मोपा जालो जाल्यार सनबर्नाक वचपी लोक वता नाचून घुवळ येवन पडटले असोय थोमणो मायकलान मारलो। For the organizers, though the destination is Goa, Sunburn is all of the meaning of Sunburn is all about sun, and you get the burns of the sun, and that is the sand and the beach. It's next to the beach, so people chill out the whole day on the beach, and they come for Sunburn event at 4:30, 5 o'clock. So I practically feel that events like Sunburn should happen on the beach. If they don't want Anjuna, Bagatar, Shapora, they can go even to South Goa, but it should happen on the beach area. It should happen close to the beach with permissions from GCZMA, with permissions from government, all the required permissions. But the best way out is the beach destination, and where all the other facilities are available. When I say all the other facilities, tourists should not be made to go from one end to the other end. आता कोण जो तर रावता ग्रँड हायत should not go to मोपा. थिंगा काय ना, सनबर्न सगळे वतानूच आसतले। म्हणजे तूं वतान सगळो घोड येवन पड थिंगा एकूय रेस्टॉरंट ना, तुमीच पयला आसतले। हांव पयरूच येयला थिंगासून, म्हाका एकूय दिसोंक ना, म्हाका चाव पिवंक जाय एकूय मेळोंक ना रेस्टॉरंट। सो थिंगासर जेन्ना एक रेस्टॉरंट ना, एक नायट लायफ ना, एक कांयच वस्तू ना, जाल्यार थिंगा सनबर्न करून अर्थ कितें? म्हाका काय हें ना, खबर ना। एके वटेन मोपा वाठारांत येदो व्हडलो आंतरराष्ट्रीय विमानतळ आयला, जाल्यार आयुष हॉस्पिटला सारके भलायकेची सेवा लेगीत हांगा आसा। मात अजुनूय पेडणे आसूं वा मोपा, तो सुदरूंक नाशिल्लो वाठार अशें आपल्या उलोवपांतल्यान मायकल एके वटेन अप्रत्यक्ष उलोवन दाखयता। पेडण्यां मागासलेलेच हो विचार बदलपाक सरकाराक अपयस आयला काय कितें असो प्रस्न मायकलाचे मोपा विशींचे हे विधान पळयत जाल्यार पडटा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।